मुख्यमंत्रीन तुमकां याद करून दिता, आझाद मैदानाचेर 18 जुनाक भाशण केल्लें. कदाचित काही आमच्या मिडिया भावाकडे ती फुटेज्यो आसत की 14,000 आमचे टार्गेट आशिल्ले 10,000 पोटेन्शियल नोकऱ्यो करपाच्यो, पूण आपूण छाजे टोकून सांगता की 14,000 नोकऱ्यो आपणें जनरेट केल्यो म्हणून दिल्यो म्हणून गेल्या 2 वर्सांत. पूण आरटीआय रिप्लाय बोलतेच सांगतात. आरटीआय रिप्लाय जर आमकां दिला हो, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ total number of employment generated created whose proposals have been cleared. Total number of employment generated is 407. RTI reply दिला 407. IPP we would like तो पुढे म्हणता, we would like to inform you that many projects are on the verge of completion and by the end of the calendar year, म्हणजे इलेक्शन लागी पावता एम्प्लॉयमेंट सिनारिओ वूड ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ह. जर 14,000 नोकऱ्यो दिल्या म्हणटा आनी हांगा फक्त 407 आमकां आरटीआय रिप्लाय मेळटा, तर तुम्ही पळयात आयपीपीन कितें केलां तें. दुसरी गजाल, सर, नॉट 1 स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड हॅज बीन कन्वर्टेड फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. पूण हे डॉक्युमेंट जर आनी एक डॉक्युमेंट जे आमच्या हाताक लागला, हे जर समअप केले जाल्यार जवळ जवळ 1,81,578 स्क्वेअर मीटर अजून पर्यंत कन्वर्जन जाल्ले आसात. म्हळ्यार कन्वर्जनाक घातले. ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट, नो डेव्हलपमेंट झोनानूय आसात काही. आयपीपीचे मेन काम आशिल्ले नोकऱ्यो जनरेट करप, इंडस्ट्री हाडप आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप. पूण हांगा जे डॉक्युमेंट्स लागले हातून समजून येता की आयपीपीचे मेन बिझनेस जावन आसा जमन्यो कन्वर्ट करप. इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे डॉक्युमेंट वाचता वाचता कांयो प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट म्हणटा नरसिंह दामोदर नायक, व्हडली जमीन 30,000 स्क्वेअर मीटर, कन्वर्जन ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट. आनी एक कोण तरी हायडवे हॉस्पिटॅलिटी, अभिजात एम प्रभू पर्रीकर. ती जमीन एक्झॅक्ट कितली ती खबर ना, पण टू रिकमेंड द टाउन अँड प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट टू चेंज द झोन फ्रॉम टू इको टुरिझम झोन फ्रॉम ऑर्चर्ड सांग्यार. आता कोण हो पर्रीकर आमकां खबर ना, पूण हातून दिला. वी विल रिव्ह्यू ऑल द प्रोजेक्ट्स आनी जे गोंया खातीर बरे आहा, जे खरेच नोकरी जनरेट जातल्यो त्यो आमी दवरतल्यो. आनी वी विल स्क्रॅप द आयपीपी एक्ट, कारण आयपीपीच्या नावाचेर लँड कन्वर्जन चालू जाल्यात आणि सगळे चडांत चड मॅक्झिमम जमन्यो ज्यो आहात सगळे ऑर्चर्ड आसात. एकूच कितें एग्रीकल्चर आहा, बाकीचे सगळे ऑर्चर्ड आसात आणि डायरेक्ट टू सेटलमेंट. सो मुख्यमंत्र्यान हाजेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आहा.